बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. इश्टानो, आयज थावन पवित्र सभा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे परबेक लागशिल्ली तयारी सुरू करता. अशें आयज आमी जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ करता. ह्या समारंभांत सोम्या जेजून मिसाचे बेटेची स्थापनी, याज्ञिकपणाची स्थापनी आनी एकामेका सवे प्रिती मोगान जियोंक आज्ञा दिली हाचो आमी उगडास करता. जेजू मा याज्ञिक कसो निमाण्या जेवणार उंड्या सोऱ्या वरवीं आपले मांस रगत वांटून मिसाची भेट आनी याज्ञिकपण स्थापता, तशेंच शिसांचे पांये धुवून प्रिती मोगाची आज्ञा दिता. हे मनान धरून आयच्या मिसाचो विशय हांवें तुमकां देख दिल्या तशेंच तुमी करचें. मिसाची भेट जेजूच्या उगडासाक करून आमचें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक अर्पून याज्ञिकी सेवा आमकां देखीवंत जावंक आनी प्रिती मोगांतल्यान आमी जेजूचे गोवाय जावंक संतोशान हो आयचो समारंभ करुया. म्हज्या आपुरबायेच्या भयणी भावांनो, आयज सावन आमी सुरू करता ही खेरीत 3 दिसांची समारंभणी पवित्र त्रिदूम निमाणो ब्रेस्तार, जेजूच्या कोश्टांचो सुक्रार आनी पास्कांची दोबाचीक परब हो पास्कांचो आयतार. ह्या तिनूय गुटांनी आमचें क्रिस्ती जिवीत रेवोळलेलें आसा. आमी जर हांगा आयज एकठांय जाल्या ह्या 3 अखंड गुटां पासत जेजूचे कोश्ट, ताचें मरण आनी ताचें जिवंतपण. पूण जेजू कोश्ट सोंसूंक वेच्या आदीं तो 3 वस्तू आयच्या दिसा करता, जशें सुरवातेच्या उतरांनी तुमी आयकलां. पयले सुवातेर तो शिसांचे पांय धुता आनी हे पांय धुवप म्हटल्यार सेवा प्रिती मोगान केल्ली सेवा चाकरी. आमी दुसऱ्यांची प्रिती मोगान सेवा चाकरी करूंक जेजू जावन आसा आमकां व्हडलो नमुनो, अ ग्रेट मॉडल टू बी ऑफ सर्वीस. And service means selfless service, not service for gain. आनी जायते फावटी आमचें जिवीत अशें जालां, आमी दुसऱ्यांक कितें कोत्ता, आमकां कितें मेवतलें म्हूण, आमकां कितें फायदो आसा म्हूण. दुसऱ्यांक तो 10 रुपया दिले जाल्यार आमकां दिसता आमकां 100 रुपया मेवतले म्हूण. असली सेवा जेजूक मानना. सेवा जावन आसा सेल्फलेस. तूं दिताय, मोगान दी, उदारपणान दी, उदारपणान कर. ही पयली जेजूची आज्ञा आनी कोरणी आयच्या दिसा. दुसरी कोरणी जावन आसा मिसाची भेट. जेन्ना जेजू आपलो निमाणो वेळ पावलो म्हूण गमतोच तो उंडो घेता, तो मोडटा आनी आपल्या शिसांक दिता आनी म्हणटा, घेयात आनी खायात. मिसांत भावणीनो जेजू आमकां दर एकल्याक मेळटा. उपकारी जावया ह्या व्हडल्या देण्या पासत. जेजून आपलें रगत वारयलें आनी आमकां दिलें. घेयात आनी पियेयात. तुमी अशेंच करात. हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी तिसरी कोरणी आयच्या दिसा जावन आसा याज्ञिकपणाची संस्कारणी. जेजून याज्ञिकपण, पाद्रीपण आयच्या दिसा स्थापलें. आमकां तर मिसांत वांटो घेवंक मेळटा जाल्यार एका याज्ञिका पासत. पाद्री नान जाल्यार तुमी हांगा बेश्टी येवपाची, बसपाची आनी घरा वचपाची.
नाल्यार पासोय मारपाची न्हय. पाद्रीपणाच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. दोळे धांपुया आनी ह्या 3 व्हडट्या गुतां पासत आमचें जिवीत देवाक मानतलें कोर म्हूण आनी आमच्या फिरगोजेंत अदीक आनी अदीक तरणाटी पाद्रीपणांक मोटवाशी जिवितात आपोवणी उत्पन्न जावंक आनी हे भाशेन आमची फिरगोज गिरेस्त जावंक मागुया. दोळे धांपात आनी ओगेपणान पाद्रीच्या देण्या पासत मागात. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वासत बेगेव सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सगल्यांक एक दीस सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सगलीं व्हडल्यान देवाची मोहिमा गावुया आनी आतां आमची मोहिमा एके भाशेन खुणावपाक आमी घांटो वाजयतले हांव. सगलीं व्हडल्यान गावुया. Pace moimei Jesu Christa. Eclos tu mobile, eclos tu visvo, eclos tu por meso. हे मीस हांव भेटयतां सगल्या तुमच्या इंतेसां पासत आख्या गिरी सांगोलदा फिरगोजेंत रावतल्या भावां भयणी पासत परदेसांत आसलेल्या पासत कश्टावतल्या पासत पिडेंत आसलेल्या पासत परदेसांत आसलेल्या पासत आनी कितें भाशेन सगल्या म्हज्या वळखीच्या मनशांक जाणी आमकां म्हाका आनी फादर मारियानांक पाद्रीपणांक पाद्री जावंक आदार दिला. our benefactors, our well-wishers, all those who have helped us in our priesthood, तांचे पासत हे मीस हांव भेटयतां.
Bo mogal bapa apkoshen moron sosu आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुझ्या एकल्याच पुतान आपलो शिममेन नासलेलो मोग दाखोवंक शिसाच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी ते संवसार सरो पर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फॉर्मायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजांनी ह्या वेळार एकठांय जाल्यान आनी येद्या व्हरत्या गुटांतल्यान तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग पूर्णपणी भरतीन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकांत आपली राजवडकी चलोयता आसा सासनाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सोरेस्परान इजिप्ताच्या देशांत मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरचे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जोण एकल्यान आपल्या हिनांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार तांणी आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबाक मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जोण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो ओ बोकडोय बी जावंक येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत त्या जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल पोरजां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटली. मागीर तांचे इले रोगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांचेर दारांचेर दोनूय कवड्यांचेर आनी हुमराचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वांडो घालात, हातान एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण कोत्तेल्यात, कित्याक तो दीस सोरेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्तांच्या देशांतल्यान हांव येतलो आनी सगळ्या मालगोड्यांक चिवेशी मारतलो. मनशांक तशेंच मोनजातीक आनी सगळ्या इजिप्तांच्या देवांक हांव खास लायतलो. हांव तो सोरेस्पोर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा आनी तें रगत दिसती पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सोरेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोर उक्तेल्यात संस्थीचे संस्थेक.
देवाचे उतोर्ये देवाचे ओडकार बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेली पयले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणानो, सोम्या कडली हांवें शिकोवन घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजू पराधीन केल्लो ते राती ताणें हुंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तांतल्यान पियेतात तितले पावटी सोमी येव पर्यान ताचें मरण तुमी परगोट कोत्तात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार Soy, 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 sorbes bora. 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 Uloy ala somia. Tuji sabra aikoda. Tuji sasa. Soy, 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 sorbes bora. 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 सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पास्कांचे पोरबी आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो बाय सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसल्या आपल्याचो सदां मोग केलो, पूण आतां सुपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतलें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावांच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनान घालें. बापान सगलें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेळो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक
रुमाळ बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सोर्शें गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो. हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून पोर्तिपाळ केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय, बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला, ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नान. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगोसरां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी स्वामी. म्हणटोच तुमचो स्वामी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, कमल हो याज्ञीक आपणाच्या जिविताची गवायकी दिवन तो असो उद्गारता अशें तो म्हणटा. हांव जल्मलो ह्या गोराब्यान, म्हजो बापूय हिंदू आनी म्हजी आवय क्रिस्तांव. म्हज्या बापायची इच्छा आसली की हांवें हिंदू धर्म वेगोयचो आनी म्हजी आवयची इच्छा आसली की हांवें क्रिस्तांव कसो तिचो धर्म आपणायचो, असो हांव वाडचो. पूण म्हजी आवय जेन्ना म्हजो बापूय घरान नासतालो, तो वावराक वेतालो आनी घरान आसून आसलो तितले पावटी म्हाका जेजूची खबर सांगताली, जेजूची उतरां उलयताली आनी जेजूचें नियाळटाली. आनी जेन्ना हांव इस्कॉलाक वेतालो, तें इस्कॉल फादरांचें आसलें म्हणटच जायते पावट असो हांव कपेलान भितर सोदतालो आनी जायते पावट कपेलान भितर सोदतना सकाळीं हांव बेगीन वेतालो म्हणटच म्हजी आवय म्हाका सकाळीं बेगीन पावयताली इस्कॉलान म्हणटच हांव मिसाक थंय पावतालो. आनी जायते पावट असो मिसान वांटो घेतना मागीर म्हजी वर्सां, म्हजी पिराय वाडटा आनी हांव पळयतां म्हजो बावार्थूय वाडटा. आनी तेन्ना असो म्हाका अनुभव मेवता. खरीत भाशेन जेन्ना हो उंडो आनी सोरो आल्तारार हो याज्ञीक जेजूच्या मास रोगतान बदलता तेन्ना कितें तरी म्हज्या जिवितान म्हाका भोगता. आनी अशें हो अनुभव घेवन हांव म्हजे आवयशीन एके भाशेन तो भासाभास करतना आनी म्हजें शिकप 10वी-12वी जाली तेन्ना हांव म्हज्या आवयक सांगता म्हाका पाद्री जावंक जाय. आय वॉन्ट टू बिकम प्रिस्ट. आनी ही म्हजी आवय खरेंच खुशाल जाता, म्हाका बरें दिसता. सगळी तयारी करता दुसरी, म्हजी बातीज घेवपाची, कोमयां घेवपाची, क्रेज्म घेवपाचे, दुसरे संस्कार कुमसार घेवपाची आनी भाशेन म्हजी भरती मागीर सेमिनारीन करपाची.
आनी कुशालकायेची खबर आमी जेन्ना आमच्या बापायक दिता ही आवय म्हजी आपल्या गोरकाराक आनी हांव म्हज्या बापायक, तेन्ना हो म्हजो बापूय ह्या वेळार आमकां सोडून वेता, आमकां सोडून वेता. आनी ह्या वक्तार म्हाका कितें भोगता, बापूय म्हजे आवयक सोडून गेलो आनी हांवूय आतां म्हजे आवयक सोडून म्हाका सेमिनारीन भरती करूंक येता म्हणटच ही म्हजी आवय एकसुरी जाली. कितें कोत्तली, पूण ही म्हजी आवय म्हाका सगलो तेंको दिता, आपलो आदार दिता, बरें उतर दिता आनी म्हाका सेमिनारीन भरती करता. आनी भाशेन हांव एक बरो यादनीक जाता. अशें कमल हो यादनीक उद्गारता आनी आपली गोवायकी दिता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी नियाळटा ह्या 3 गुटाचेर ह्या सुरवातीकूच आमी आयकलां जेजूस टापता, हें यादनीकपण, मिसाची भेट आनी प्रिती मोगाची आज्ञा, प्रिती मोगाची सेवा हो उलो सगल्यांक आमकां. ह्या सुटकेच्या पुस्तकान आमी आयकलां कोण पोरी देव हे पोरजेक तयार कोत्ता तिका भायर काडूंक आनी सुटका दिवंक. आनी कोत्ताना ती तयारी ती बेगीन बेगीन एके भाशेन आनी ताचें जिवीत सगळेंच एके भाशेन बारान बुडलेलें. आनी कितें आसा तांचे शीन खावपाक, हो सुको उंडो आनी त्याच बरोबर ही कोडू भाजी आनी हें गोट मांस. आनी सगल्यांनी ताणीं तें एके भाशेन खावन वाटेक लागूंक जाय, धांव मारूंक जाय, पोळ कारूंक जाय. म्हणटच तांचें जिवीत एके भाशेन भारान चेपलेलें, जड जालेलें आनी कितें सगळेंच घुस्पलेलें म्हणटच तें कोडू, तें बाराचें, तें सुकें. आनी इस्रायल पोरजांक घेवन जायते पळय उगडास कोत्ता ह्या पास्कांच्या गुटांतल्यान ही तांची एके भाशेन सुटका. तांचें जिवीत कसलें उरलें, हें कोडू, हें सुकें, हें भारान चेपलेलें. पूण आतां आमचें जिवीत कसलें, आमचें जिवीत आतां रोसरोशीत, बरें, कुशालकायेचें. आनी कितें आमचें शीन आसा, आमचें शीन कांय ना व्हडलें भार घेवन वचपाचें, पूण आमचें शीन आसा आमचें बरें शेगुणी जिवीत आनी बऱ्या कोरणांनी आनी बऱ्या जिवितान तें भरलेलें. कित्याक जेजूक लागून, कित्याक ताच्या रोगतान, ताच्या कोश्टान, ताच्या पुनर्जिवनपणान ताणें आमकां सोडयल्यान. म्हणटच आमचें जिवीत आतां कोडू न्हय, सुकलेलें न्हय, भारेदीक न्हय, पूण आमचें जिवीत आतां रोसरोशीत. हें आमी सुबरमता, हें आमी नियाळटा, हातून आमी वाडटा, हातून आमी वयस सोदता. हें आमचें जिवीत. म्हूण खरेंच म्हजी सुटका जाल्या, खरेंच म्हाका ह्या जेजून सोडयला हो म्हजो बाबार्थ असो हांव वाडटा. मागीर पावलो कोरिंताचे पवित्र सभेक बरो उगडास कोत्ता. कित्याक ही कोरिंताचें शार जेन्ना सगळेंच गिरेस, सगळेंच पयशे आसले, सगळेंच मोजेन आसले आनी जितलीं ती एकवट्टालीं ह्या क्रिस्ताच्या संबरमडेक हें म्हज्या उगडासाक करूंक जेजून फॉर्मायलां पळय तें जायते पावट ती बेबदीं जातालीं, जायते पावट ती पोटीं जालीं, जायते पावट ती बरेंच जेवतालीं आनी जो कोण गरीब आसलो आनी जें कितें कोणाक मेळो नासलें ताका ती भायर येतालीं, पयस सोदतालीं. अशे भाशेन फूट पडलेली. आनी हाका लागून मागीर पावलो एक कोरिंताचे पवित्र सभेक सांगता जें कितें तुमी कोत्तात तें सारकें न्हय. क्रिस्तान अशें आमकां शिकोवंक ना, ताचें मन अशें न्हय. खरेंच आमी बाराबोर येता तेन्ना हो आमचो बाबार्थ, ही आमची भोक्ती, हो आमचो एकवट आमी सांबाळूंक गरज. आनी ह्या क्रिस्ताच्या जिवितान ताचें जिवीत सेवेचें मोगाचें जालें त्या शेगुणांनी आमी वाडोवंक गरज. हें तें मिसाचें बलिदान, हो तो त्याग, हो तो सॅक्रिफीस. आयज आमी ह्या भेटेन आयल्या जाल्यार आमी हांगा पोटीं जावंक, बेबदीं जावंक आमी येना. पूण कोण पुरी आमी येता खरेंच म्हज्या काळजान मनान हें देवाचें उतर नियाळूंक, तें घेवंक, हें म्हज्या देव जिवितान वाडोवंक, हें म्हजें सगलें एके भाशेन मन काळीज हांगा आसा, ही भोक्ती आसा, हो बाबार्थ आसा, हें म्हजें बरें शेगूण, म्हजें बरें जिवीत आसा. सेम. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता ह्या शुभ वर्तमान आमी नियाळूंक जाता देवाच्या स्वयंबाचो तो, दोनी तो. पूण आपणाकूच ताणें खाली केलो, सेवक केलो, ल्हान केलो. म्हणटच तो सेवक जाता, दोनी कसो तो सेवक जावन पांय धुता.
दुसरे सुवातेर तो पेद्रूक म्हणटा तूं म्हाका तूं धूंक दिनाय जाल्यार म्हजे बरोबर तुका कसलोच वांटो ना. म्हणटोच हें सांगून तो म्हणटा आमकां ही दारां ही सोर्गींची वाट हें बापाचें गोप आमकां उक्तें कोत्ता. म्हणटच हांव तर ह्या जेजूक दितां सगलें करूंक म्हाका जाल्यार म्हाका ह्या जेजू बरोबर वांटो सगल्या ताच्या जिवितान. खरेंच हांव दितां म्हाकाच ह्या जेजूक सगलें ताणें म्हाका करूंक म्हजें जिवीत बदलूंक म्हजी नवसोन्नी करूंक ह्या देव जिवितान वाडोवंक जाल्यार म्हाका वांटो ह्या ताच्या जिवितान. आनी तिसरे सुवातेर पांय धुता. मोइजेस जेन्ना ह्या जिलकुटान वेता पळोवंक तें उलपना कित्याक काय म्हणून देव ताका उलो करून म्हणटा तुज्या पांयांच्यो वाणो काड. ही ओस्तोरी ह्या चंद्रकांती आयदोणान परमळीत हें तेल घेवन येता जेजूचे पांय ती मागता. म्हणटच आनी त्याच बरोबर आमच्या गुरूंचो आमच्या दोनयांचो आमी हात लावन पांयांक आमी उमावंक घेता. ह्या पांयांनी आमी ह्या भावार्थाची ह्या बोरवशाची ही भोक्तीन ही वाट देवाची चलता गाय जाल्यार खरेंच ही पावलां जेजूच्या पावलांनी घालून हे भावार्थाचे वाटेन म्हाका चलोवन वतलीं. हे बोरवशाचे वाटेन हे भोक्तीचे वाटेन ती म्हाका बोत्तली. प्रितीच्या भाव भयणीनो हें देवाचें उतर नियाळटना आमच्या जिवितान पयले सुवातेर आमी पळयता आमी नियाळटा आयज हो मिसाचो गूट सेंट्रीज ऑफ आविला युकरिस्टीक मिरेकल आमच्या भाग्यवंताच्या जिवितान जायत्यो दिश्टी पडटात. जेन्ना ताचेर ह्या कॉयंताचेर आक्रमण करूंक वेतात तेन्ना ताचेशीन व्हडली फौज आसना पूण ते वेतात धांवून पवित्र संस्कारान आनी हो जेजू आसता तो काडटा तो घालता मॉन्स्टन्सान आनी ते वेता तो घेवन फुडें आनी हे भाशेन ही सगळी फौज जी आयलेली आसता ताचेर आक्रमण करून ती मोत्ता. सेंट एंटनी ऑफ पादुआ जेन्ना ताका एके भाशेन ताचे फुड्यान आव्हान मानतात हे गाडवाक बुकें धरून आनी तुज्या संस्कारा काड पळय हें गाडून तुज्या संस्काराशीन वेता ओ हें थोंड खावंक वेता पळय तें तेन्ना तयारी जाल्या उपरांत सेंट एंटनी ऑफ पादुआ येता ह्या पवित्र संस्काराक घेवन आनी तेन्ना हें गाडूंक ह्या संस्काराक नमस्कार करता. प्रितीच्या भाव भयण्यो जायते भाग्यवंत आमकां आसात जांच्या जिवितान आमी नियाळना जाल्यार आमी वाचलां जाल्यार आमी नियाळ केला जाल्यार आमकां जायत्यो युकरिस्टीक मिरेकल्स आमकां अनुभवंक मेवता. वी कॅन एक्सपिरियन्स दॅट. प्रितीच्या भाव भयणीनो आमकां ही मिसाची भेट कसल्या काळजान मनान हांव आयलां खरेंच ती अनुभवूंक तातूंत कितें तरी बगूंक तातूंत कितें तरी वाडोवंक आनी भाशेन देव जिवीत तें हांवें घेवंक. म्हणटच हांव जेन्ना म्हजी तयारी करतलो हें देवाचें उतर वाचून आनी त्याच बरोबर हे भोक्तीन आनी त्याच बरोबर ह्या भाग्यवंतांचें जिवीत नियाळून तेन्ना म्हाका जातलें ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान हे भेटेंतल्यान वाडोवंक ताची रूच घेवंक ह्या भावार्थान आसूं हें देव जिवीत कुरपेचें म्हजे भितर म्हजी देवाची पेकोणी म्हजे भितर हांवें घेवंक. जेन्ना हांव असल्या मनान काळजान आसा असलें मन काळीज आमकां मागुया. दुसरे सुवातेर जेन्ना फ्रांसीस ऑफ आसिसी ताका म्हणलें आनी ताणें नियाळलें म्हणलें म्हजे मुखार तर एक देवदूत उबो करीत आनी एक पाद्रीक तर उबो करीत जाल्यार हांव ह्या पाद्री मुखार ह्या यादनिका मुखार म्हजी दिमी मोडटलो ताका म्हजो नोमान कोत्तलो. कित्याक ह्या यादनिका वरवीं ह्या जेजूक हो देव बाप हाजीर कोत्ता ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान. प्रितीच्या भाव भयणीनो कितलो अनुभव आनी कितली गोडसाण ह्या भाग्यवंताच्या जिवितान एका यादनिका सवें. बाळका जेजूचें तेरेज ट्रीज ऑफ चायल्ड जीजस लिटल फ्लावर ऑफ जीजस ताणें म्हणलें एका यादनिकाचें जिवीत अनुभवून आय वील स्पेंड नॉट ओन्ली माय अर्थ बट माय हेवन praying for the sanctification and holiness of priest. प्रितीच्या भाव भयणीनो जायते आमचे यादनीक आसात जायतो बरो वावर करतात. खरेंच हो मोग ही अपुर्बा ह्या भाग्यवंता भाशेन सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी and trees of child Jesus, let us inculcate that positive attitude, that positive heart in us.
so that we always remain in communion with God to pray for a priest and see that holiness in a priest. तेन्ना कित्याक जायते आमचे यादनीक जायतो बरो वावर करतात आनी जायते पावट मातशें कितें आमी पळयलें जाल्यार वांकडें आमी कितलेंच उलयता आनी सगळोच यादनिकाक आमी कुरसार मारता. So let us pray like these two saints, and there will be many others reflecting on their writings, so that we grow, we help our priest to grow in holiness, in that sanctity, to come closer to God and closer to us. Very important. Closer to the people of God. Very important. आनी तिसरे स्वातेर आमकां सेवेचें जिवीत दिलां आयज नियाळूंक आनी मिशनरीज ऑफ चॅरिटी, निर्मल हृदय, प्युअर हार्ट, मदर ट्रिजाचे आमी पळयता ह्यो सिस्टरी आसात. आमी पळयता तांची सेवा खरेंच ह्या मोगाची आज्ञा बरोबर वेता. ती कोणाची जातीक पळयनासतना, धर्मांक पळयनासतना, खंयचो म्हूण पळयनासतना, जावं ह्या हिंदू भावा भयणांक, जावं मुसलमान भावा भयणांक, जावं क्रिस्तांव भावा भयणांक, सगल्यांक ह्या गटारांतलीं, ह्या खिड्यांतलीं काडटात, वेंग मारतात आनी तांची सेवा करतात. असलें काळीज मन आमकां आसतलें आनी ती पळयतात ह्या दर एका मनशा सोबे जेजूक. वॉट यू सी, आय सी जीजस इन हिम. दीस माय ब्रदर, दीस माय सिस्टर. असलें काळीज मन आसा जाल्यार आमी घरा आमची जाणटीं आसान, आमची पिडेन पडलेलीं आसान, कश्टवतलीं आमची भाव भयणां आसान जाल्यार आमी ताचे सवें जेजूक पळयतले आनी आमी ताची मोगान हे भशेन सेवा करतले. आनी अशीं कोण करता ते सगल्या जावं आमच्या भाव भयणांक, जावं आमच्या जाणट्यांक, जावं आमच्या आवय बापायंक ही सेवा करतलीं आसान त्याग सॅक्रिफीस तांचे पासत आमी मागुया. ह्यो सिस्टरी आसात, असली सेवा करतात, ती मोगान आपुरबायेन ती करूंक आनी आमी असले सेवेक वेंग मारूंक. हो जेजू ह्या आल्तारार येतलो, ताका आमी घेतले. ह्या बाबार्थान हे भोक्तीन आमी घेवया, ही पेकोवणी आमकां मेळोंक. आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान घोट जावंक, आमी आमच्या यादनिकाक सवें सदांच मागण्यांची, मोगाची आसूंक आनी हे सेवेन वाडटना ह्या देवाच्या सुखाक आमी एक दीस सगलीं पावूंक. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवाचें उतर आमी आतांच आयकलां आनी ताचेर एकदम बरो नियाळ केला. आतां ह्याच देवाच्या उतराचेर आनी नियाळाचेर आमी चालू दवरूंक ही खुणां आमी करतले. पांय आमच्या भावांबडींचे आमी धुतले. भक्तीपणान ह्या रितींत वांटो घेवया. हो एक बेश्टो हें न्ही, कितें म्हणटात तें सीन न्ही, पूण जण एकल्यान प्रिती मोगान दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमकां उलो. भक्तीपणान हे रितींत वांटो घेवया. मागता सगळ्यां लागीं जे आपोस्ल कशे आसतले तांणी आपले जागे घेवंक.
जे काम हांव करता तें तूं समजतना उपरांत समजतलोय जे काम हांव करता तें तूं समजतना उपरांत समजतलोय आमच्या दोन्या मोचे पाय हांव दिवचना तुका आमच्या दोन्या मोचे पाय हांव दिवचना तुका तुझे हांव पांदुयना
आतां आमी आमची मागणी आनी गोरजो देवा बापा मुखार दवरुया. म्हज्या मना प्रमाणे चलतात तसले गवळी हांव तुमकां दितलों. ते तुमकां जानवायेन आनी विवेकान चरयतले. आमच्या याज्ञिकांनी जेजू बऱ्या गवळे भाशेन उर्बेन आनी खुशालकायेन आपल्या शेलयांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली न्हय पूण पोरचेची सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाची जानवाय मागुया. जी कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांची सवें सासणीक जिवीत आसा. मिसाचे बेटेन वांटो घेवन जेजूचो मोग आनी बरेपणां अणभवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. स्वर्गेच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आनी आमचे आवंडे आमी उबारल्यात. आयज ह्या पवित्र ब्रेस्ताराक जेन्ना आमी जेजूच्या त्रिदुमांक सुरवात दिल्या आनी ताच्या 3 मुखेल गुटांचेर आमचो नियाळ केला, आमकांय मिसाचो मोग अदीक लाबोय, दुसऱ्यांची अदीक करून गरजेवंतांची प्रिती मोगान सेवा करूंक आमचें मन आनी काळीज मोवाळाय आनी याज्ञिके संस्कारणीन आनी याज्ञिका बसत मागूंक आनी तांकां आमचो सगलो आदार आनी सहकार दिवंक आमचें जिवीत बदल. ही मागणी आमची तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं कोणवळायेन मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Somor vida, amchi mona somor buya, hatmi godo ya goda, kasa amchi toyar goya. म्हज्या भावंडीनो, हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र चोवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तितले फावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो येवन आमी समर्पितांव, तितलेय फावटी आमचें सरवणीचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सरवणीच्या गुटान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमची सवे आसू आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया अशें आमी करूंक फावो संसार सोरोपर्यंत सर्वणीचो फोळ आमकां लाभच्याक जेजून आपल्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो आनी धर्मदुतां बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खोत नासलेल्या मेंढरान तुका आपणाचीच भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखाणणेची बोली ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय हे तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उसवडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठांयताय देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाकून पुनर्जिवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सरता आनी आतां सर्गीच्या देवदूतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी तुजी स्तुती गायता खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोशमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Vartazo good korgotuya Somya Jesu ami hodokata ani ekachite pieta Title batitu voivowa Jesu ami tuje maran korgota Papa Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखास समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
बापा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तावलोले तुझे पवित्र सोबेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बीस साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर प्रिदी मोगान तिका वाडय पुनोर जिविताचो बोरवासो धरून मेल्यान तुजे इश्टागुतीन मोरून गेलेल्यांक सगल्यांक तुजें सूख फावो कर आमा स्मेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दोर्म दोता आनी सोर काळीत का मनवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजून आमकां ह्यो मुखेल भावार्थाच्यो गोंड्यो आयच्या दिसा स्थापून दवरल्यात प्रिती मोगाची आज्ञा जी आमकां क्रिस्तांवांक न्हयच एक चालती वस्त पूण जावन आसा एक आज्ञा आमी तर प्रिती मोगान जियेना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां स्वर्गार पावचें ना प्रिती मोग जावन आसा दुसऱ्यांचो कश्टावतेल्यांचो कोण नासलेल्यांचो बरें करून जियो दुसरी वस्त मिसांत आमकां वांटो मेळ्ळा ताजे पासो देवाक आर्गां दिवया आनी तिसरी वस्त जावन आसा याज्ञीकपणाचे संस्कारनी ह्या गंभीर परिस्थितीन जेन्ना सगलो संवसार कश्टावता भिरांतीन आसा कोवीड जाल्या आनी वाडत वेता आमी चतूर रावया आमचे गिन्यान उजवाडाय म्हूण बेश्टीन भोंवचें न्हय हांगा थिंगा घरा लागीं बसोन मागणें करून होगेपणान जियोंक वावरुया हीच कल्पना मनान धरून जेजून शिकयलेले मागणे आज जोडून मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी बरो वाशान उद्रेकता तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय सर वाखंतांतली वाठाय कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पुढचे पवित्र वेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती वच तो जेजू आमचो सोमी आमचो दोनी ताज्या कोश्टा मरणाचे दीस लागीं पावल्यात आमचे पासत ताणें आपलो जीव प्राण दिला ताज्या जेवणांत वांटो घेवन बरें जिवीत जियोंक फुडें सरतलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूची कूड रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळ
सदांचे जेवण शिसाचे निमाणे दोरी ते पयले सदांचे दोरी पोवेले निमाणे जेवण जेजूचे गुरुच्या सोबत मोगाचे पालून मातफोन मन मोगाचे शिस्कोताचे मन सगळ्याचे तुया सरपोद्वेदार देवा तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संस्कारान वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय तशें सर्गीच्या जेवणान वांटो दिवन आमकां सासणीक दादोशी कर म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी बसूया सगलीं दिमी घालुया आनी साक्रामेंतांत रावलेल्या हें गीत सगलीं गावुया.